भावांनो भयणीनो एक कुटुंब जावन ह्या भोव सोबीत आचरणाक आमी सांगाता मेळ्ळे हांव देवाक आमच्या बापाक आमी उलो मारया आमची मागणी आमच्यो गरजो आतां ताका आमी भेटोवया. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. पोवी स्नानांत मेळिल्लो भावार्थाचो दिवो आपले जिणेन आनी शिकोवणेन हेरांक दिवच्या पोवी सभेच्या सर मुणयेरांक भावार्थाची आनी बागेनपणाची जिणे जियोंक आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा सर्व राजकीय मुखेल्यांनी आपल्या वावरांत न्याय नीत सत उखलदन भद्रतेचे भलायके बरीत राष्ट्र बांदून हाडूंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा जुवां भाव दुसऱ्याच्या मनाक आसा केल्ल्या ह्या पूण शेताच्या बांदपाचें मुखेलपण घेतिल्ल्या आमच्या गवळी बापांक तशेंच मंगळूर DCCच्या क्रिस्ताक साक जावं जियोवच्याक तांकां उर्बेन भर म्हूण मागता हांव. राज्य संदान आनी कुमसाराच्या सक्रामेंताक समर्पण दिल्ल्या ह्या वर्सा भावार्थाक आडवेता तें सकट आमी पयस कर आमच्या चिन्नांनी उतरांनी आनी करण्यांनी भाव बांदवपणाच्या स्पिरितान जियोंक प्रेरण दी म्हूण मागता हांव. हे सोबीत फून शेत बांदूंक येवजणगल पोंताक पयल्या बसपेचो विगार मनादेक बाप लियो लोबो सहायक बाप प्रवीण डी सोजा गवळीक परिशद बचपे इंजिनियर श्रीमान लॉरेन्स कुटिनो कॉन्ट्रॅक्टर रिचार्ड रॉड्रिगस सर कामेल्यांक आनी तांच्या कुटुंबांक राख आनी सांबाळ उदार मनान आरती कुमक दिल्ल्या आमच्या फिरगस घरांक तशेंच गांवांतल्या आनी परगांवांतल्या सक्कड दानींक तुज्या बेसांवांनी बर म्हूण मागता हांव. आमच्या क्रिस्तांव कुटुंबांनी एकामेकांतय आसचें बरेपण वळखून वडिलांक गौरव दिवन युवजनाक मार्गदर्शन दिवन भुरग्यांक मोगान तिदवून समाधानीन जियोंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. ह्या वेदी भोंवती जमो जावन अर्घ बलिदान भेटोवच्या अदीक मानादीक दोतोर सल्वादोर पेनाकियो बापांक आनी आमा सोमेस्तांक तुजें आशिर्वाद दिवन पुनर्जीवन जेजूचो सांगात दिसपडटे जिणयेंत अनुभव करन ताच्या वाटांनी चलोवंक आमकां आदार दी म्हूण मागता हांव. भोव मोगळा बापा भावार्थान मागली मागणी तूं केदींच इन्कार करिनाय तसल्या पातकेनेन भावार्थान ही आमची मागणी आमच्यो गरजो तुज्या मुखार आमी हाडल्यांत दयेन त्यो स्विकार कर. जायत्यो गरजो आमच्या काळजांनी लिपोवन आसच्यो त्यो तूं जाणाय त्योय काळजांत आणूनच आमी तुका समर्पीत हांव त्योय तूं मानून घे. आमी एक कुटुंब जावन हांगासर ह्या मेजा भोंवती वेदी भोंवती जमो जाले हांव तुज्या मोगांत आमी जिवंक आशेत हांव तुजेर पातयेवन आमी जिवंक आनी आमी सदांच तुज्या आनी पेल्याच्या मोगान आमच्या जिणेचो उद्देश आमी समजून सदांच तुका मेजवांची जिणी जिवंक आमकां गरज आशी कृपा दी. ह्यो कोपेल हांगासर उबारूंक उबार वावुरलेल्या दान दिल्ल्या आनी ह्या रितीनी एकानी एका रितीन कुमो केल्या सगळ्यांक तुजें आशिर्वादां वत आनी आमच्या मोदें रावोंक आयिल्ल्या
ह्या आमच्या सांताक जो पावल दुसऱ्याक आमी उलो मारतना ताची मजत आमकां सदांच लाभो. ही मागणी आमी तुका भेटयता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. देव मंदिर देवान आनी बावर्त्यांनी मेळचो पवित्र जागो. हें देव मंदिर आतां पापाल प्रतिनिधी समर्पणाच्या मागण्या संगी आशिर्वाचन करता आनी हांगासर अधिकृत तरान देवस्तुती संभ्रमूंक सुरवात करतलो. ताचे उपरांत काणिकेचें गीत काणिकेचो पुरशा. Father in heaven, source of holiness and true purpose, it is right that we praise and glorify your name. For today we come before you to dedicate to your lasting service this house of prayer, this temple of worship, this home in which we are nourished by your word and your sacrament. Here has reflected the mystery of the Church. The Church is fruitful, made holy by the blood of Christ, a bride made radiant with His glory, a virgin splendid in the wholeness of her faith, a mother blessed through the power of the Spirit. The Church is holy, your chosen vineyard. Its branches envelop the world, its tendrils carry on the tree of the cross, reach up to the kingdom of heaven. The Church is favored, the dwelling place of God on earth, a temple built of living stones, founded on the apostles, with Jesus Christ is the cornerstone. The Church is exalted, a city set on a mountain, a beacon of the whole world, bright with the glory of the Lamb, and echoing the prayers of our saints. Lord, send your Spirit from heaven to make this church an ever holy place, and this altar a ready table for the sacrifice of Christ. Here may the waters of baptism overwhelm the shame of sin. Here may your people die to sin and live again through grace as your children. Here may your children, gathered around your altar, celebrate the memorial of the Paschal Lamb and be fed at the table of Christ's word and Christ's body. Here may prayer, the church's banquet, resound through heaven and earth as a plea for the world's salvation. Here may the poor find justice, the victims of oppression through freedom. From here may the whole world, clothed in dignity of the children of God, enter with gladness your city of peace. We ask this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you and the Holy Spirit, one God, forever and ever.
दैवीक देणी उंडो आनी नाका सोरो ओपून दिता भक्तीपोणी रचणार तूं आमचो कोरो करताय जिणे आमचे पावन भरताय कुरपेन आमचे जीवन दिताय आमकां सोडवण ओपून तुगे हे बलिदान समर्पित हांव तुका होयच दिता ओपून आमकांच मोगान भेटोवंक तुका नामान दिताय आमकां काणविवर करताय जिणे आमचे पावन भरताय कुरपेन आमचे जीवन दिताय आमकां सोडवण Bye.
समर्पित हांव तुका होयस दितां ओपून आमकां मोगान भेटो तुका नामा मुच्या भावां भयणीनो मुचे आनी तुमचे हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावन दी म्हूण मागात. भोव मोगाळ बापा, जेजूच्या कश्टा मोर्नाच्या समर्पणान सगळ्या संवसाराच्या पातकांचें बोगसणें तूं आमकां व्हडे दयाळायन फावो केलें. तीच भेटोवणी आमी भाग्यवन जुवांव पावल दुसऱ्याच्या परबे दिसा तुका भक्तीन समर्पीत हांव. ती तूं मैपासान मानून घे आनी आमचें जिवीत तुका मानता तसलें कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफा. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदर आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जुवांव पावल दुसऱ्या तुज्या भक्ताच्या मनाकी परब संभ्रमूंक तुज्या पवित्र सभेक तूं फावो करताय. ताचें पुण्यवन जिवीत आमकां धैर्य दिता. ताची शिकवण आमचें गिन्यान उजवाडायता. ताच्या मागण्याच्या दरमान आमकां तूं सांबाळताय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा करोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं
पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपणूक जाता. उदेन तितावन अस्तेम ते पर्यंत तुका एक निर्मळ बटवणी करच्याक एक काशा परजा तुजो मैता साय. देखून बापा कालतेपणी आमी हे मागणी करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्या ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगास जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचीच आज्ञा पळोवन आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, वो तुमी समेस्त घेयात आनी गयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. त्याच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगात. पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Bawartaco gut purgatuja. आमचे सर्वणे पासत तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टा मोरणाचो ताच्या अनंतभरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता. आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मोरणान आमकां तुजी इश्टगात जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दीस घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रगतान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर. आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सस्नेक दान तो आमकां करूं. अशें देवाचे माये भोव भाग्यवंत हांव कुंवार मरियेच्या, तुज्या भाग्यवंत धर्मदुतांच्या आनी वैभावी रक्त साक्षींच्या, भाग्यवंत जुवांव पावलूच्या आनी समेस्त भक्तां सांगता त्यो विंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळ्ळो. तांच्या विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विस्वास धरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाच्या
आनी लुईस पावल आमच्या गोळी बापाच्या साल्वतोरे पेन्नाकियो आनी ताच्या सांगाता आनी समेस्त गवळ्यां आनी मनियाऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका सोडून घेतलेल्या सगळे परचे संगती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रितमोगान तेर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुजे इश्टागतींत ह्या संवसारांत अंतरलेल्या समेस्तांक मायपासान तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून सशनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदात बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सुरवंदराची आज्ञा मनान दवरन ताणें शिकयलेलें प्रार्थना धैर्य घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवं दिनाका पूण वायटांतल्यान सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्तकाय आमकां दी. सर्गेंचें भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजभर चलयताय सासनाच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसूं. एकवट असो आनी माया मोग असो घट्ट जावन एकामेकाक शांती दियात.